आज परत हे समजून फर्स्ट टाइम म्हटल्यार फाटले खेपेक बाय इलेक्शन असलें आमकां ही पूर्ण फॉर्मेलिटी पयले फावटी करता आमी. बाय इलेक्शनाक एक ल्हानशे हॉलान जाल्ले फक्त 5 मेंबराचे. हे फावटी ऑल 39 मेंबर्स वील बी टेकिंग ओट टुगेदर. एक पयले फावटी एक्सपिरियन्स जातलो आमकांय. आमी सदां दुवेलांसून पयलेले आसा. दिस टायम वी वील बी फाटल्या कांय दिसांनी घडामोडी जाल्यार तूंय खंय दिसता तशें इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट द पार्टी डिसायड. बट कितें आसा, म्हापशेकारांनी डिमांड केला, आमचे पक्षा कडेन डिमांड केला, आमचे बाय मी एज एन इंडिविज्युअल बट द डिमांड ऑफ ऑल द BJP वर्कर्स फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो फाल्यां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जाल्यार तूं ऑफकोर्स डेफिनेटली जबाबदारी आसा ती दिल्यार आमी फुडें वतले. सो आनी घडामोडी चालू आहा की विदिन कॅबिनेटान गरज आहा एक्चुअली ती पळय, वॉट एवर डिसिजन इज टेकन, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट आमी 20 जाण भारतीय जनता पक्षांतले निवडून दिलेले आसा लोकांनी आमी. सो आय थिंक वी आर इन अ कम्फर्टेबल place where independents have supported, three independents have given support, so we are very comfortable overall. I don't see any need for any additional